जमल्या आम्ही करा देवाच्या हुंडो वाईन रूपांतर करून गोडीन क्रिस्ताच्या भक्तीनोर बेनायल्या आम्ही जीवनाक सुम्याची सुतये पोट्या बांधान मोगाच्या सुम्याचे जेवण अर्घ बलिदान सर्गीचे पवित्र गान दिता समाधान सुम्याचे मरण जीविता कारण पुनर्जीवन पोंग भरवशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ बाबा भयणीनो आणि प्रत्येक जावन आमच्या घरांनी रावून ह्या मिसाच्या बलिदानांत पात्र घेवच्या समेस्त भावा भयणीनो पास्का काळाचो तिसरो आयतार आमी समरमता आनी ह्या आयतारा प्रत्येक जावन जेजू आमच्या सांगाता चलता जेजू आमच्या संगतीनी आसाक्त दाखयता आनी आमच्या सांगाताच आसा म्हणलें पवित्र पुस्तक आमकां सांगून दिता. एम्माउसाच्या वाटेर जाल्लें गडीत वांजलांत आमी आज आयकतल्या. तर आतां ह्या मिसाच्या बलिदानांत पात्र घेवंक आसचे आमी पयल्या सुवातेर आमची अस्खतकाय आनी पातकां वळखून घेवया आनी पातकांचें बोगसाणें मागया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संपार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकोट कर सौम्या काकोट कर क्रिस्ता काकोट कर क्रिस्ता काकोट कर सौम्या काकोट कर सौम्या काकोट कर महिमा 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 देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तू
तुझ्यातोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सुमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या प्रीतीच्या बापा, तुझ्या पुताक कस नसलेल्या शेळयेच्या अमोलीक रक्तान आमकां पातकांतली सोडोवंक आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां तुजीं भुरगीं करूंक जाणवान आनी मोगान तुवें तारायलें. हो आमचो पुनर्जीवन जाल्लो सोडवणदार आजूय आमचे मदें जियेता आनी वाटेर आमचो विश्वासी सांगाती जावन तुज्या जाणवायाच्या गुटांची आमकां समजणी दिता म्हूण दिनवाशी काळजान आमी वळखून घेता. ताच्या उतराक आज चितान कान दिवंक आनी ह्या उतरा प्रमाणे ताच्या सांगाता बावार्थान आनी विश्वासान वाट धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रू आनी 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावानो आनी जेरुजलेमाच्या निवासीनो, म्हाका आयका. हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. इस्रायेलाच्या मनशानो, म्हज्या उतरांक खाण दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस हाका रुजवात जावन देवान ताचे मरिफात तुमचे मुखार केल्लीं तीं असर्यां विचित्र कार्यां आनी गुणां तुमीच जावन आसात. देवान आपल्या स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळी प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अणभवर्त्यां करना कुरसायलो आनी जिविशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला. कित्याक मरण ताका आपल्या मुठी भितर धरून रावूंक शकलें ना. ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालसो ना. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी भरवशांत जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सांडचो नाय, तुज्या विश्वासी साकराक कुसोवंक सोडचो नाय.
जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. बाबानो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशयांत इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगयेत. तो मोन पावलो, ताका निके पेलो, ताचो फोंडू आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपल्या संततीचो एकलो आपल्या राज्यासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक परमन केल्ली बसावणी तो जाणा आसलो. आनी ताका पाताळांत सांडलो ना, ताच्या कुडीन कुसडाय देखली ना म्हणून ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतलें सत ताणें पयलेंच परगट केलें. ह्याच जेजूक देवान मेदल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सताच्यो साक्षो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस बासरलेलो पवित्रत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. 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 सांबाळून धर तूं म्हाका मोच्या देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेता. सर्वेस्पर लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हजे जिणयेचो फुडार तुज्या हातांत आसा. सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका बोध सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचता. रातीचे पर्यान म्हजे अंतस्कर्ण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे वजेशी आसा तर हांव केदेंच हालसो ना. सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतेल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बापा म्हणून तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्तिभिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनाचे सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हणून तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान
वा नास जातेल्या मालान न्हय, बगार ऐबावीन आनी कथावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान. संवसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटच्या काळार तुमचे पासत ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मरेफात तुमी सत्मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी बोरवोसो देवाचेर तुमी दवरला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस बोराक जय, सर्वेस बोराक जय, सर्वेस बोराक जय जय. सुम्या जेजू पवित्र पुस्तक आमकां विवरून सांग. तूं आमचे लागीं उलयतना आमची काळजां पेटाशीं कर. सर्वेस बोराक जय, सर्वेस बोराक जय, सर्वेस बोराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू जिवान जाल्ल्या त्याच आयतारा दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुजलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाचे हळ्ळेक पैण करून वेताले. घडिल्ल्या सरसंगती विशयान ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगत उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू कुद्दू लागीं सरलो आनी तांचे बराबर सोलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेल्या बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलतां चलतां कसल्या संगती विशयान उलोवन तर्क करीत आसात? तोवळ ते थंयच रावले. तांचीं तोंडां बावुल्लीं. तांचे पैकी एकलो क्लेयोफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुजलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेणाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नजरेना विशांतलो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी कर्णेन एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक दर्न दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडवण हाडटलो तो होच म्हूण आमी बरवसोन आसल्याव. इतलेंच न्हय, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडच्या आदीं समाधी सरशी गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो. आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सरशी गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेलें बरीच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजणी नातले. प्रावाद्यांनी सांगलें सगळें सत मानूंक कितले फाटीं तुमी? क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगच्या आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय? उपरांत मोइजेतावन सुरू करून सर्व प्रावाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता
तांकां वचोंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें व्यस्त अशें केलें, पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे सांगाता रावोंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली, पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखलो नपैंच जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टलें न्ही. तेच घडये उठोवन ते जेरुजलेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सगळे एर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी कोरोस जिवंत जाला, सिमांक तो दिश्टी पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशांत आनी उंडो मोडतना आपणें कशें ताची वळख धरली ह्या विशांत तांणी तांकां विवरूंक सुरू केलें. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो आनी मोगाळ भुरग्यानो, आमच्या परिसरांत कितेंय एक व्हड आकांत घडलो, प्रत्येक जावन घडोवंक नजो जाल्ली एक गजाल खुनी घडली जाल्यार आमच्या बोवारी कितें घडटा तें थोड्यांकपणी अनुभव आसा. सगळो गांवच दाट काळोख पडिल्ल्या गण्ण राणा बरी जाता. मेलेल्या मनशाच्या घरा मावन, मारलेल्या मनशाच्या घराय मावन, आनी वाटेर चलचो लोक की कसली एक सलवणी बगली लज बगून तकली बागावन बावुल्ली तोंडां घेवन चलचें आमकां दिसता. सगळें वातावरणच जडायाचें जाता. वारें वाळचेंच बंद जालां गी म्हणले बरी दुबाव मारता. घडिल्ली गजाल एक, पूण ताचो प्रभाव सगळ्या वातावरणान बरसून वेता. जेजूच्या मरणाद्वारी सादारण अशेंच वा आचाकी चड घडिल्लें म्हूण आमी पथ्यवेत. कित्याक जेजू निश्कळंक, निरापराधी, कसलीच चूक करिनातलो, सक्तांक बरें करून गेल्लो आनी असल्याक धर्न अपराधी म्हणून फैसाल दिवन एका निरापराध्याक लगड काडिल्लें घडीत आपोस्तलांच्या आनी हेरांच्या दोळ्या मुखार आसलें. आनी देखून सगळें जेरुजालेमूच थंड पडिल्लें. शीस येणें तेणें शिंपडून गेल्लें. जाकारिया प्रवाद्यान सांगूनल्या बरी, गवळ्याक मार दी आनी शेळयो शिंपडतल्यो. तशेंच घडलें. शीस हेणें तेणें शिंपडून गेले आनी थोडे प्रत्येक जावन 2 जण जेरुजालेम सोडून एम्माउसाच्या वाटेक लागले. जडायाची मेटां काडून लोव पुसपुसोवन ते उलोवन वेताले आनी ते जेजू विशांत उलयताले म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तें आमी आयकलें. खंयसर 2 वा 3 म्हजे नांवे सांगाता मेळटात, थंयसर हांव आसां तांचें मदगत म्हणलें समयान ताच्या परगट जिणे वेळार. तें आज ताच्या जिवंतपणा उपरांत साध्य जालां. आनी देखून जेजू ताच्या विशांत उलयत आसतना तांच्या सांगाता मेळटा, चौकास तांचे मदगात रावता आनी तांचे कडेन विचारता, वाटेर चलतां चलतां खंयच्या संगती विशांत तुमी उलोवन चर्चा करनासात? आनी ते ताका जोगती जाप दितात. सोम्यान चौकास तांकां सवालां घालूंक सुरू केलीं आनी सवालांक जापी दितां दिताना तांच्या मतीर आयिल्लो काळोखी तांकां दाखोवन दिलो. कितले समजणी नातले तुमी, प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सत मानून कितले फाटीं तुमी,
क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिगच्या आदीं हें सगळें सोंसची गरज असली न्हय. प्रवाद्यांनी कितें सांगून दिल्लें, किर्तनांनी कितें आसा, मोइजेन कितें सांगून दिल्लें. आपणा विशयांत तें जेजू सवकास तांकां उगडापें कर सांगता. मोइजेन सांगून दिल्लें देव तांच्या लोकां मदलो एकलो प्रवादी कसो ताका उठयतलो आनी त्या प्रवादी देवाच्या नांवान उलयतलो, देखून तांणी ताचें उतर आयक जाय म्हणून ताणें येदोळसो सांगून दिल्लें. मोइजे बरीच एक प्रवादी तांचे मदें उपसतलो म्हणून. आनी देवाच्या नांवान मोइजे बरीच व्हड व्हड अजापां केल्लो, मुखेलपण घेतलो. असलो प्रवादी खेदाळा आमकां मेळत गाय म्हणून राखून रावल्ल्या वेळार जेजू एका फाटल्यान एक दराळ अजापां करता मात्र न्ही, प्रवादीक रितींनी देवा आनी मनशा मदलो बांद घट करच्या खातीर उलयता आनी तांच्या अंतस्करणां जागयता. तितलें मात्र न्ही, प्रवाद्या मारिफात सांगलेलेंय तो तांकां समजयता. इजायान प्रत्येक जावन सांगून दिल्लें, देवाच्या सेवाका विशयांत बरयल्ल्या त्या गायनान 4थ्या गायन प्रत्येक जावन आमच्या पातकां खातीर तो गायलो, आमचें पातक ताचेर घालें आनी ताच्या गाया मारिफात आमी गूण जाल्या. मारूंक वरच्या शेळये बरी वा लोंव कातरच्या बकऱ्या बरी तो मावून आसलो आनी नीज जावन अशेंच घडलें. मनशाच्या अपराधा खातीर ताका मारलो आनी ताच्या गाया मारिफात आमी गूण जाल्या. ताणें गायोवचें पडलें मनशा कुळाच्या पातकाक पारीकपण दिवच्या खातीर सवकास जेजून तांकां समजयलें. प्रवाद्यांनी उलयल्लीं किर्तनांतलीं उतरां आनी दाराळ आसात. किर्तन 22 जर तर आमी वाचूं जाल्यार जें किर्तन जेजू कुर्सार रावन मरच्या पयलें मागोंक लागलो, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. आनी तें सगळें किर्तन आमी सवकास वाचूं जाल्यार, नियाळून वाचूं जाल्यार वाक्या प्रमाणे एका फाटल्यान एक कितें सोमी सांगून आसा गी तें कुर्साच्या मळांत घडतें आसलें. ताच्या वस्त्रांक तांणी सोडती घाली, ताका तांणी पियोंक आंबट वायन दिल्लो आनी ताची तांणी केळकुळां केल्लीं, खेबडायो केल्ल्यो आनी एका फाटल्यान एक जें कितें किर्तन सांगता तशेंच घडोवन आसलें. ताच्यो बोरयो मेस्त्या तसले बरी दिसतल्यो. ताका तांणी गायेचें केल्लें आनी प्रवाद्यांनी सांगलें आसा तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून. जेजू एका फाटल्यान एक किर्तन आनी प्रवाद्याची उतरां दाखोवन दिवन आपणा विशयान कितें सांगलां गी तें तशेंच घडलां. तशेंच जाल्यार हेरोद, पिलात, आन्नास, कायपास लोक ताका विरोध रावल्लो ते कांय निरपराधी? तशें कांय न्ही, ते अपराधीच सय. तरी तांच्या अपराधाक लागून, तांच्या खोटेपणाक लागून जें कितें घडलें तें देवान घडोवंक सोडलें आनी अशें देवाच्या मांडावळी प्रमाणेंच तें घडलां आनी खोटेपणांतावनूय देव बरेंपण हाडूंक शकता म्हणून ह्या मारिफात दाखोवन दिलें. देव वांकड्या गिटांचेर नीटच बरोवंक शकता म्हणटात आनी नीज जावन मनशाचें उणेपण, खोटेपण, द्वेश, राग कितेंय आसून मनीस करता जाल्यार ताच्या मारिफाती देव बरेंपण हाडूंक शकता म्हणलें तेंय मनशाच्या बाचेवे खातीर, शासनाच्या जिविता खातीर म्हणलें आज आमकां समजयता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, शेक्सपियरान एज यू लायक इट म्हणल्या नाटकान बरयलां, सगळो संवसारच एक रंगमंच आनी हर एक मनीस दादलो आनी स्त्री पात्रधारी आनी सोडेपोटी आमी साबार पात्र खेळचे पडटात. आनी नीज जावन तशेंच घडलें. मनीस ताच्या नीज जिवनाच्या त्या रंगमंचार दिसा दिसपट तें जिवीत जियेत आसतना करचीं कामांय साबार फावटी तें देवाचें योजन जारी करच्याक उपकारा पडटात म्हणून चरित्राच आमकां सांगून दिता. तर आमचें अस्कतकाय, आमचें उणेपण, आमचें थोडे फावटी आमी केल्लें खोटेपण तेंय देवाचें योजन जारी करूंक उपकारा पडटा गी. प्रत्येक जाण आमचें पाताक थोडे फावटी हें कित्याक अशें घडलें म्हणल्यार सवालाक आमकां जाप त्या वेळार मेळना जावंक पुरो. पूण उपरांत आमी म्हणटा त्या दीस तशें घडिल्लें बरें जालें, त्या दीस म्हाका म्हज्या बाबान एक मार दिल्लो बरो जालो, ना जाल्यार हांव व्हडलो सोर जातो कोणना म्हणटात थोडे. त्या दीस म्हज्या आवयन म्हाका तीद दिल्लें बरें जालें,
ना तर जाल्यार हांव खंयच्या गतीक पावतो कोणना. बूध शिकयत आसतना त्या वेळार आमकां दुखता तरी उपरांत तो उडास काडटा आसतना ती सांगली बूध, ती दिल्ली शिक्षा उपरांत ताचें जाल्लें बरेंपण आमी वळखून घेता जाल्यार जेजूच्या जिवनांत ताच्या मनशापणान ताणें भोगल्लें कोडू कश्ट, तें क्रूर मरण, तें देवाच्या योजना प्रमाणे. आनी कशें जालें तें योजन प्रत्येक जावन ताणें मनशाकुळाचो सोडवणदार जायचें. आनी मनशाकुळाचो सोडवणदार जावचें म्हळ्यार मनशाच्या नांवान ताणें पातकाक चलवयचंय, देंवसराक चलवयचंय, मरणाक चलवयचंय. मनशा रुपांत येवन ताणें तें करी जाय जाल्यार ताची वाट एकच विधेयपणाची, रगत बली जावन वतून दिवची. आनी देखूनच पाताक बोगसूंक अशें ताणें रगत वती जंय पडलें, देखून क्रूर मरण मरचें पडलें. आनी देखून आज हेच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पेद्रूच्या पत्रांतून आमी आयकलें, तुमकां मोलाक घेतिल्लें रुप्या भांगारान न्हय, बगार आईबाबीण आनी काताबीण शेळयेच्या रगतान. आज मोगाच्या भावान भयणीन आमकां एका तराचें स्वातंत्र्य भोगता. पाताक उचान सांगलें, ह्या जाकान हांव तुजी पातकां तुका बक्षिता म्हणटना एका तराचें हळवाय येता जाल्यार हाच्या फाटल्यान एकल्यान रगत वळयलां म्हणलें आमी उडास दवरी जाय. आज आमी दोग या तेग सांगाता मेळून कांय एक बरें काम करता म्हणटा आसतना आमकां तृप्ती येता, संतोश भोगता, दादोस काय उमाळोन येता जाल्यार हाच्या फाटल्यान एक सकत वाव उरता म्हणल्यार आमी समजूचंय. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस आसून आमी घरा भितर आसल्या वेळार कोण कोण मनीस सांगाता येवन मांडावळ घालून आमच्या घरा बागलार खाणा वरवीं आण दितात, वा थोडे पटी आमीच वचून हेरांक दिता. अशें जाल्या उपरांत एका तराची तृप्ती, संतृप्ती, संतोश हें कारण कितें आसा? हें कारण खंडीत जावन खंयसर जेजूच्या नांवान, देवाच्या नांवान हें घडटा गी, थंयसर तोच आमच्या हातांक धरून म्हणल्या बरी हें काम करता. तो आमच्या संगाता रावता आनी आमच्या मारिफात वावुरता म्हणून आमी समजता. देखून आमी क्रिस्तांव म्हणटा, पवित्र पुस्तकांत सांगलें जारी जालां. पेद्रू न्हंयच्या पयल्या वाचपान सांगलें आमी आयकलें, देवान ताची कूड कुसोवंक सोडूं ना. कित्याक तो देवाचो पूत निश्कळंक अवंकार मरयेतान जल्मलो, पाताकनांतल्या एका स्त्रियेतान जल्मलो. देव ताची कूड कुसोवंक सोडीत, देव ताची कूड किड्यांनी मरोन खावंक सोडीत, खंडीत जावन सोडचो ना. तें 15व्या किर्तनांत दाविदान सांगून दिल्लें, कितल्यागी शतमानां पयलें तें जेजूच्या जिवनांत जारी जाल्लें. पेद्रू तांकां उडासा काडटा हाळें हें दुळूच सांगून दिलां. तशें म्हळ्यार जेजूनच ताका सांगून दिल्लें आसा जिवान क्रिस्तान. ह्या किर्तनान सांगलें, 15व्या किर्तनान सांगलें, आपणा तें जारी जालां. आनी आज ताची कूड कुसोन आसतना उरल्या मात्र न्हय, फाल्यां तें बाग तुका आनी म्हाका. आमची कूड पुरतात जाल्यार मरणा उपरांत एक दीस त्या निमाण्या दिसा, निमाण्या जडतेच्या पयलें आमकांय कुडी समेत जिवांत उठयतले. देखून आमच्याय कुडीक एक बरोवसो आसा. जशें आमच्या आत्म्यांत एक बरोवसो आसा, तशें आमच्या कुडीक एक बरोवसो आसा. आनी देखून आमी केल्ली हर एक बरें करणी त्या दीस लेखाक धरतले मात्र न्हय, आमी केल्ली हर एक खोटी करणी त्या दीस लेखाक हाडटले. देखून आमी जागृत जायचंय. आमच्या कुडींत आसून आमी कितें करता तें देवाच्या महिमे खातीर करूंक, ताच्या नांवा खातीर करूंक आमी प्रयत्न करी जाय. आनी देव जेजू क्रिस्त आमचो साप पळयणारी जावन आमच्या संगाता आसा म्हणून आमी निरंतरी पातये जाय. सोमेचेर आमी बरोवसो दवरया. आमच्या संगाता तो चलता, आमच्या वाटेक तो पळयणारी सांगाती जावन चलता म्हणलें पातयेवन बरीं कामां करूंक फुडें सरया. आमचो बावार्थ आमी उचारया. सत म्हणटा देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी सांबाळलो, अवंकार मरयेतान जल्मलो, पोंस पिलाता ताणें कसोसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गा चडलो, सर पदवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांजव्या आनी मेल्ल्यांची मुसबी करूं येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. इजायान सांगच्या प्रमाणे काळोखान चलतेल्या लोकान एक उजवाड देखला. मरणाचें फर्मण पडिल्ल्या गांवांत देवाचो प्रकाश हांगला आनी न्हीद जावन तशेंच घडलां.
आमची जडायाची मेटां संतोसाची मेटां जावन बदलूंची सकत जेजूक आसा म्हणून आयच्या वांजेला मारिफत आमी समजल्या. तशें आसता ह्या दिसांनी आमची मागणी कितें आसात, आमची आशा आनी गरजो कितें आसात त्यो सकट आतां सोम्याक सांगया. आमकांय संतोशान चलोवंक तो आदार दिवन मागया. मोगाळा बापा, पवित्र बेच्या मुखेल्यांनी तांचे तबेन दिल्ल्या सर्व लोकांक तुज्या पुताची खरी वळख दिवन तो संवसाराचो खरो उजवाड म्हणलें सत परगटोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राचे आडळते चलयतल्या समाजाच्या मुखेल्यांनी जात कात धर्म पळय नासता लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी न्यायनितीचें राज स्थापीत करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध कारणांक लागून भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या सर्वांक तुजो उजवाड दिवन क्रिस्तांतय आनी पवित्र बेतय पाटी येवंक तांची मनां परिवर्तन कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेंतल्या समेस्त पिडेस्तांक कश्टांत आसलेल्यांक तुजी काकुळट दाखय. तांणी सर्वांनी जिवितांत बरवोसो सांडी नासता संतोशान जियोंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजणांनी आनी भुरग्यांनी तुजे थंय आकर्शीत जावन सता नितीचें शेगुणांनी भरलेलें जिवीत जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या आम्हा सर्वांक एमाउसाच्या शिसांक लाभल्ली ती दादोसकाय आनी बरवोसो मेळोवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा जेजू, हे मावसाच्या सिसांनी तुवें उडो मोडटना ताणें तुजी वळख धरली आनी तुवें देवाचें उतर तांकां विवरून सांगतना तांचें काळीज भितर मोगान जळटलें. तांचे भितर तुवें पेटयल्लो उजो आमच्याय काळजांनी पेटय आनी आमी उंडो मोडटना तुका वळखून घेवंक आनी हेरां थंय वो उंडो वांटून घेवंक आमकां तुजो आदार दी. आमी करचें हर एक काम आनी बरेंपण तुज्या महिमे खातीर, बापाच्या महिमे खातीर करूंक आमकां तुजो आदार लाभय. हे आमी मागता तुज्या नांवान जेजू, तूं जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. अर्घां बलिदान बापा तुका आमी आज पेटयता. ओपून घे सर्वस आमचे तुका आमी समर्पिता. उंडो गोवांचो आनी वाहिंदाकांचो काणेकीर कोळतरी गुथो मोगासो. अर्घां बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. ओपून घे सर्वस आमचे तुका आमी समर्पिता. अर्घां बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. ओपून घे सर्वस आमचे तुका आमी समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकणे मैमेक आमच्या नेक्या पुयसभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताक तुवें कुर्सार मारूंक दिलोय, पूण मरणाच्या गासांत ताका सांडूंक नाय
आमचे खातीर ताका पुनर्जिवंत केलोय आनी आतां ताची महिमेवंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय. उपकारी मनान ही कूड आनी रगत तुका भेटोवंक आमकां फावो कर आनी तांचे गटायन आमचे जिणयेची गडितां भावार्थाच्या नवे नदरेन पळोवंक आनी हर दिसाची आमची वाट नव्या उमेदीन चलोवंक मायपासान आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळ जावं बारुया. आमेन. ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शेरोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलोलो आनी तो मरना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Pavit, pavit, pavit दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय 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 जय. उंच सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. उंच सर्गी तुका जय 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 जय. उंच सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaso gutu pergetuya. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्यात
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला मातसो मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सुरेस्पराच्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा म्हज्या तुज्या नांव फावो साकरा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजेतीचो पती भाग्यवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवडकी पदव्यांनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपूण लाभलेली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक क्रिस्त प्रसाद सेवच्याक मागणें.
म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत कोरोसो आजार आसाय म्हूण हांव सत मानतां. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां. तुजी महिमेबरीत कूड सेवन आनी तुजें आमोलीक रगत पियोवन आत्म्यांत दादोशी जावंक हांव आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत सेवन तुज्या लागीं एकवटोवंक म्हाका साध्य जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर. जेजू, ह्या घडये बावर्ताच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हूण हांव तीर्पात येतां. जेजू, हांवें केदींच तुजे तान पयस सरोंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन. Karsang tang din wasta Isumya Tu bekelya sarukaram Jivitamche samarpitam Sevinte pavit karsumya magtam Apurvya samsaram आमकां रसले शिगुणी माय बाप फावो केले भाव भयणी संगे गोटम दिले अर्गा अर्गा येसुया काळजांत हांव दिन वाजता येसुया तुवें केल्ल्या सरूपकारान जिवीत आमचें समर्पिता सेवेन तें पवित कर सोम्या मागता. अर्गा अर्गा सोम्या गायता घडीन घडी तुका दिन वाजता सेवे तुझे मोकळीची नंदन जावं दी येसुया काळजांत हांव दिन वाजता येसुया तुवें केल्ल्या सरूपकारान जिवीत आमचें समर्पिता सेवेन तें पवित कर सोम्या मागता. प्रार्थुया. सर्व बुजवणेच्या बापा, खंती बरीत आनी निराशी जाल्ल्या सिसांची मत उजवाडावन वाटेर जेजून तांची काळजां नव्या बरवशान लासाशी केली आनी ताचे बराबर जेवणाक बसून उंडो मोडटना आपणाची वळख दिवन तांकां उतरावरत्या संतोशान आनी शांतीन भरलें. असली शांती, बरवसो आनी संतोश भोवकर ह्या जेवणार ताणें आमकां भोगूंक दिल्यांत. आतां आमकांय आमच्या घरांचे शेजाऱ्यांचे आनी दिसान दीस आमच्या वाटेर मेळटल्यांचे शांती दिवपी आनी संतोश बरोस वाडोवपी सांगाती कर. हे परी तांचे आनी आमचें जिवीत सर्गींच्या आनंदान प्रकाश बरीत जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, 1 म्हयनो तावन लॉकडावन म्हणजे आमच्या घरा भितर वा चड चटवटिको नासतना आसा आनी ह्या वेळार एकामेकाच्या गरजेन पावते आसा. प्रत्येक जावन मागणें भेटयते आसा. बेगीनच मे आसो, माय म्हयनो वा मे म्हयनो आमी आराम करता. मरयेक समर्पिल्लो म्हयनो
आनी ह्या म्हयन्यांत विशेशतावन मरये मायेचें देवासांव वा भक्तीपण आमी तेर्साचें भक्तीपण करता. आनी अदृश्टाक म्हणल्यार बरी मेयाची 1 तारीख पयल्या शुक्रारा म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा येता. आनी तशें आसतना जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटोवन दिल्लो दीस आनी देखून हांव तुमचे कडेन विनंती करता, मेयाच्या 1 तारीखेर सांजेर 7 तावन 8 पर्यंत सक्कड फिरगजांनी, याजकांनी, धार्मीक घरांनी, धार्मीक भयण्यांनी आनी घरांनी सयत आमी सक्टांनी 1 वर सोम्याक आराधन करचें. याजकांनी इगर्जेंत सक्रामेंता मुखार, धार्मिकांनी तांच्या कोपेलांत सक्रामेंता मुखार आनी आमच्या कुटुंबांनी 7 तावन 8 पर्यंत अल्तारी मुखार बसून तेर्स करून प्रत्येक जावन आनी काकुळटीचो तेर्स जावयेत, मोरयेचो तेर्स जावयेत, आमी तो भेटोवचो. प्रत्येक जावन 5 कर्ण करता आसतना दिंबयेर पडोवन हात वयर घाल, कुर्साच्या रुपान हात वयर घाल आमी मागणें करया. आमकां आमचेर आयिल्ल्या खरगात हांव निवराय देवा, सगळ्या संवसाराक निवराय म्हणून आमी मागोवंक जाय. आमी सांगाता मेळ्ळें, सांगाता केल्लें मागणें खंडीत जावन जेजू आयकता, ही आमची पातयणी. बेगीनच ह्या पिडेक वखद सोदून काडूंक आनी तशेंच बेगीनच सर लोकांक बचाव करूंक देवा मुखार आमचें मागणें चडोवन दी. देखून उडास करा. मेयाची 1 तारीख म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सांजेर 7 तावन 8 पर्यंत हरिएका इगर्जेंत, हरिएका फिरगजेच्या धार्मीक घरान सोम्या मुखार सक्रामेंता मुखार आराधन करचें. आनी थेर्स म्हणटा आसतना 5व्या कणार दिंबयेर पडोवन हात वयर करून आमी मागचें सोम्यान आमचे थंय काकुळदार जावच्या. आनी सगळो मेयाचो म्हयनो मरयेक भेटोवन दिल्लो कळनासतना आमी मरयेक उलो मारचो. कित्याक मरयेक केदळ आमी उलो मारता ती आमच्या गरजेन पावताच, ती आमच्या सांगाता आसा. जसो जिवंत क्रिस्त आमच्या सांगात आसा तशें मरी माई आमच्या सांगात आसा. तिचे कडेन आमी तिची ससाय मागया. आमी तेर्सा वेळार म्हणटा, तुजे ससाय काल हे देवाचे माये आमी तुजे लागीं येता अशें म्हण आमी परत मरये कडेन तिचे ससाय मागता. वा सा बर्नाडाचें मागणें आसा, तुज्या आसऱ्याक धांवून आयिल्लो तुजी ससाय मागल्लो हें मागणें मेमोरारे, हेंय मागणें आमी म्हणयेत. आनी अशें मरयेक आमी उलो मारून जेजूच्या पवित्र काळजाक आमकांच आमी समर्पण दिवन सक्कड संवसाराच्या बऱ्यापणा खातीर मागूंक हांव तुमकां परत उलो दितां. परत उडास करता, कोणाय की तुमच्या शेजारा वा तुमच्याच घरांत कांय पुणें उणें आसा जाल्यार, बुकेक तुमकां कांय पुणें ना, जेवणाक कांय ना वा इतर गरजांक वखदाक कांय ना, दया करून तुमच्या गुरकारा मारिफात, फिरगस समितीच्या फिरगस गोळीक मंडळ सांद्या मारिफात किंवा तुमीच खुद्द जावन फोन कर तुमच्या फिरगजीच्या विगाराक कळोवन तांचे मारिफात कांय पुणी वेवस्था करी जाय. आनी फिरगजेंत आस्पद ना जाल्यार खंडीत जावन DSC CODP ह्या बिस्पाच्या घरा फोन कर, आमकां सांगून तुमी गरज तिळसी जाय. आमी खंडीत जावन तुमच्या गरजेक स्पंदन करतले. देखून कोणीच लजेक पडोवन वगेच बसचें न्हय म्हणून हांव विनंती करतां. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो, तुमचे सोवे आसूं. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजान संतोषान भरूं. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. बावर्ता वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गार ससनाच्या सुखाक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ तुमचे सवे आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. सर्गाची राणी उल्हास पाव. हालेलुया, हालेलुया.
Nityat Sakatu Vavum Favo Sale. Alleluia. Sargache ranye ullas pav. Alleluia. Alleluia. Sargache ranye ullas pav. Alleluia. Mogai puta sove, aun quod mori, ashirvati amka. Bagin कृसाचे गुरुवेन निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.